दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा सोम्या, आयचो वो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादां तुवें भरलाय आसता. वो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थबरीत तरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामाचेर तुजी मोलादीक बेसांवां वत. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आसऱ्या खाल राखून व्हर. सर अवघडांतली आनी सर्व अनाहुतांतली आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवाचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमच्या देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळायेची झर सर्वांच्या काळजांक उर्बेन भरून दी. तुजी अमोलीक काकुळत संवसाराच्या मुल्या मुल्यान वाळोवन दी आनी सगळो संवसार तुज्या काकुळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परजळोवन दी म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या एकल्याच पुता सोम्या जेजूच्या नांवी आमेन. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या अती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मरा काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मरा काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मरा काकुळत आमची कर. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. सा मातेवाचो वांजेल अध्याय 25 1-13 पर्यंत. तो दीस येताना देवाचे राज ये परी म्हणयेंत. 10 धेडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुधनातल्यो आनी हेर 5 बुधवंत. बुधनातल्या 5 आपल्या बगलेक दिवे घेतले, पूण तेल घेतले ना. पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुलांनी तेल घेतलें. वरेतान येवंक गळाई केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. अळे होरेत आयलो, ताका मेळोवंक येया. इतले आयकल्लेंच त्यो सर्व धेडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुधनातल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावचें ना जायत. तुमी विकतले सरशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार वरेत आयलोच. आनी आयत्यो आसल्लो देडयो ताचे सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवाटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर थावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हण हांव नेणा. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणांत. देवाचें उतर हें. वाहनां आमी बारीस जतनेन सांबाळटाव आनी चलयताव. ते चलयतना सारके मतीर आनी चुरुकू आसाजे. इल्लीशी जेम आयल्यारी वाहनाचें नियंत्रण चुकोवन कनयेंत पडचें वा अवघडाक सांपडचें खंडीत. हाचो परिणाम जावन निर्लक्षेक लागून मनशाक आनी वाहनाक बादाक जाता. वेळार पावचे कडेन पावना. नस्ट, पोलिसांचे लापडे आनी हेर कश्ट सोंसिचे पडटात. देखून जागृत आसचें गरजेचें. जेजू आज आमकां देडयांचो दृश्टांत दिवन सत्राय सांगून जागृत रावून आमची जतन घेवंक उलो दितना किर्तनगार पृथ्वी सगळी सरस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या म्हूण सांगून देवाची विश्वासी जतन विशेश म्हूण कळयता. सांत पावलू कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताचे जतनेकल रावा, मुखलें सर्गा जिवन चिंतून ताचे वाटेन चलोवन ताका मेळोवंक जेम काडिनासतना बुधवंता बरी सदांच तयार रावंक आपोवणें दिता. रैत गिमसिल्या दिसांनी पावसाक गरज आसलें लांकूड दस्तान करता. खेळगडी सदांनीत अभ्यास करून तयार जाता. आदर्श विद्यार्थी सदांच बरें करून शिकोवन परीक्षेक तयार करता. आमचे आत्मीक जिणेंत जेजूच्या येण्याक सदांच तयार आसूंक जेजू आज आमकां उलो दिता. जेजूचे मिसांव हाती घेतना
आळसायेक आनी शेळेपणाक थंयसर अवकाश ना म्हूण जेजू आमकां 10 देडयांचे ओपारी मुखांतर शिकयता. जेजू हे ओपारींत होरेत. आमी होरेताक मेळोवंक वेच्यो देडयो. लग्न जेवण म्हळ्यार सर्गींचे राज. आमची जिणी म्हणल्या दिव्यांत बावार्थ आनी मोग म्हणलें तेल खाली जायनाशें आमी जागृत रावचे. सर्गाराज जेजून आमकां बसयल्लो गांव. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां लाबिल्लो भावार्थाचो दिवो घेवन बसयल्ल्या गांवाक पयन करया. मोंती सायबिणेक एक विशेष मागणें. ये बाळ मोरये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय सावन विंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोश पावतां आनी देवा बापाक अर्गां दितां. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेंत सडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटां. हांव सोम्याची चरणदासी म्हूण प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमलें आसता. आमच्या कुटुंबाचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां मागोवन धाड. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशा कारण जावचें व्यक्ती आमकां कर. ये मोरये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टा दुखांत, विघ्ना आनवारांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. ये बाळ मोरये, तुका फुलां अर्पून आमी तुका मान करतां. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोंवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतराचो आनी करण्यांचो आनी शेगुणी जिणयेचो परमळ आमचे भोंवारी प्रसार जायचो कर म्हूण आमी मागतां. आमेन. ए स्वादीक बाळोक मोरये, तुका देवाची आवय जावंक विंचून काडलेल्या वरवीं तूं आमची मनादीक राणी आनी महामोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कुरपेच्या आसर्यां पासत म्हजें खालतें मागणें आयक. चाराय कुशींनी म्हाका वत्ताय करच्या गरजांनी आनी सडकन आतां म्हाका कश्टांच्या आनवारांत तुजेर सर्व म्हजो बरवसो दवरता. हे भाग्यवंत बाळका, तुका मात्र दिल्ल्या विशेश देण्या पासत आनी तुवें जोडिल्ल्या पुण्या खातीर म्हजे थंय आज काकुळदार जा. तुवें कळनासतना वांडच्या आत्म्याच्या भंडाराची जर केदींच मुगदाना म्हूण दाखय. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या बापय सारक्या काळजांतय तुजी पदवी मीतमेरनांतली जावन आसा. तूं पाप करत नासतना गर्भ सांबावले पयल्या घडयेतावन सर्व पदवेदरा देवान तुका ग्रेस्त केल्ल्या अगणित आनी संपूर्ण कुरपे पासत हे सर्गींच्या बाळका म्हजें मागणें दया करन आयक. आनी हांव ससनाच्या ससनाक तुज्या काळजाचें बरेंपण होगळसितलो. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. बाळ मोरये आम्हा पासोत विनंती कर. बाळ मोरये आम्हा पासोत विनंती कर. बाळ मोरये आम्हा पासोत विनंती कर. या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर आमी विशेष रितीर मागया. बाळोक मरियेची धाराळ आशिर्वादा तांच्या कुटुंबाचेर पडोवन दीत आनी सोमी देव तांच्या कुटुंबांत सर संतोष तांकां दिवं दी म्हूण आमी आतां सक्कड सांगाता मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. सप्टेंबराची 1 तारीख सांग गेल्स एजिडियस दक्षिण फ्रांसाचो वा ग्रीस देशांतावन थंयसर येवन वस्ती केल्लो निवासी म्हणलें सारकें कळीत ना. नैम्स लागसार रानांत एकसुरी भाग्यवंत जिणी तो चियेतलो. पांयान तो थोंटो. फ्रांसाचो राय एक फावटी शिकारेक गेल्ले वेळा एक घायेल्लें चितळ रक्षणे खातीर ताच्या माट्यांत रिगलें. अशें त्या रायाक ताची भेट जाली. ह्या उतरप्रायेच्या भाग्यवंताक थोड्या पाटलावदारांक दवरूंक समजयलें. तांचे खातीर एक मठ बांदलो. तांतू तो मठाधिपती जावन बेनेडिक्टायन रेग्र आरंभ केली. हाचे वयर सांगेल्स शहर वाडोवन आयलें. जायत्यो इगर्ज्यो सांगेल्साच्या मानाक उबारल्यात. चौगा भाग्यवंत कुमकेदारा पैकी तो एकलो सांत जावंक पावलो. दुबळ्यांचो, थोंट्यांचो, मोरलोक पिडेस्तांचो, भुरगीं नातल्ल्यांचो, लोंकडाच्या कामेल्यांचो आनी रान राखतल्यांचो तो श्रेश्ठ पात्रोन जावन आसा. ताच्या मठांत आसलेल्या ताच्या फोंडार जायती अजापां जाल्ली देखून मध्य काळार तो नांवाडदीक जालो. युरोपांत कंपोस्तला आनी रोमा उपरांत तो मठ नांवाडदीक यात्रीक जालो. 1862 इसवेंत फ्रांसाच्या प्रोटेस्टंटांमध्ये शिंपडोवन गेल्ल्यो ताच्यो रेलिको पाटी शहराक काडटना परत थंयसर यात्रीक येवंक धरले. 1865 इसवेंत ताचो फोंड सोदून काडल्या उपरांत आनीकी यात्रीक चडले. नमानांक वार मोरये देवपुताचे माये आन बोडव्यांचे रानये आमचे व्हडशे काये आमची माय म्हूण दाखय आमकां मोगान वागय देव बिरांतेन वाडय जेजू सरसीन पावय मागतां तुजी ससाय आमची विघ्नां निवराय आमच्यो ताळण्यो धांवडाय जैत वरोंक दिगटाय पडल्यार बेगी उठय आमच्यो सांकड्यो तुटय कुरपेन परतून नेटय देव
मोकाळसां सजय अनंदेवा बापा ताच्या एकल्याच पुता आणि पवित्रात्म्या ते गाथई एकल्या मोगाळ पुता सवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी